एक आमचोच पयसुल्लो सोयरो ताजे घरा हांव 4 मजले सोडून गेलो. दारार मारलें, आयतार आशिल्लो सकाळीं 8:30-9 जाल्लीं. दार उगडें केलें ना. हांवें जायरात पोंदां घाली आनी सकयल देंवना आनी एक ग्रूप मेळ्ळो म्हाका त्याच बिल्डिंगेचो. तांचे कडेन उलयत रावलो आनी उलयता तो देंवलो. तो मारलो, विजय बाबा तूं व्हडलो जाला म्हूण. हांवें कसो व्हडलो जाला, तुज्या दारात मारला मरे म्हणलें. जायरात घाली. अशें जायरात घालून मतां मेळटा काय माल. म्हणलें येता हांव, चल यो मार. परते 4 मजले वयर चडले, बसले. ताणें म्हाका च्या दिलो. हांव ताका एक्सप्लेन करपाक स्टार्ट केलें की हांव कितें म्हणलें गोवा फॉरवर्ड कितें. काय नाका रे च्या पी, मत दिलें तुका मार. गोंयांत मला घरा येवपाक जाय, मत मागूंक जाय. घरा जर येना जाल्यार मत मेळना. हो सादो फॉर्मुला. सो आदलो मोग सांगून खंयचो तरी लिडर दिल्लीच्यान हाडून भाशण दितलो, कॅन्डिडेट डिक्लेअर करून जावचेच ना. आनी म्युन्सिपालिटीक जाल्यार जावचेच ना. कित्याक म्युन्सिपालिटीन ज्याचे कडेन गाडी आसा तो डिस्क्वॉलिफाय जाता. त्याचे कडेन मोपेड आहा, ती एक्टिवा, आनी तो चूक करून भोंवता आनी गटर खंय क्लियर जालें वो ना, डस्टबीन क्लियर जालो ना, तो पळयता, तो क्वॉलिफाय जाता. अशे जाग्यार थंय पावूंकूच जाय. म्हणून म्हाका रोखडोच प्रश्न पडला. हांवें दिगंबराक एक दीस विचारलें, आरे तूं कितलीं घरां करता काय दिसाक. करता रे 300-400 माल. हांव म्हजी चॅक करूंक लागलो सारको मेजून म्हजी 100 वयर वचना. हांव चिंत्ता, हांव म्हणलें 400 कशें करता. कित्याक हांवें एक तेन्ना तकलेन धरलें की जे दिसा म्हज्यानी घरांत चोडूंक जावची ना त्या दिसा हांव राजकारण सोडटलो म्हणून. म्हणल्यार एटलिस्ट लेजिस्लेटीव पॉलिटिक्स जे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव करता फातोर्डा तें हांव बंद करतलो. आय एम नॉट फीट फॉर इट. ज्या दिसा म्हज्यान चोडूंक जायना. पूण दिगंबराची स्टायल दुसरी आसली. दिगंबर हात करतालो असो, वर्कराक धरून ताका सकयल हाडटालो. म्हाका ते मनशान वयर आपयलो 4थ्या फ्लोरार. ताका ते वयर आपयताले ते देंवताले. दीस इज द डिफरन्स बिटवीन मी एंड दिगंबर.